नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज तुमकां येवकार आनी आमचे बरोबर आसात डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक, गोंयचे नामनेचे कार्डियोलॉजिस्ट म्हणजे हार्टाचे तज्ञ दोतोर. जे तुमचे प्रश्न आसात काळजा विशीं, प्रेशरा विशीं, एंजिओग्राफी केल्या, बायपास केला किंवा कसलेय तत्सम प्रश्न आसा म्हणजे त्या विशयांतले ते तुमच्यान आमकां विचारूं येता. तज्ञ डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट म्हाका दिसता आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन बरेच वर्सां तांचें काम म्हणजे पयलीं ते जॉयन आशिल्लेच आमचे कडेन स्टुडंट म्हणून. आतां तांच्यांनी भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून ते हांगा आयल्यात आनी आतां ऑलरेडी आमचो कार्डियोलॉजी कार्डियोथोरॅसिक युनिट फूल फ्लॅज फंक्शनींग आसा. ह्यो सगळ्यो सुविधा गोंय सरकारान मोफत उपलब्ध केल्या आनी त्या खातीर ते मुद्दाम भायलो आपलो जॉब सोडून ह्या देशान, ह्या गांवांत, ह्या राज्यान जॉयन जाल्यात. तांचें अभिनंदन. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां प्रश्न येतलेच. म्हाका एक सांगा सगळ्यान पयलीं म्हणजे टू सेट गोंयांत तुमकां आतां तुमी आतां आयल्ले न्ही कितकेशे म्हणजे तुमकां हाचे गोंयांतल्या लोकांचो म्हणजे असो कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लेम आशिल्लो कितको मॅग्निट्यूड असो दिसून आयला? म्हणजे इज देर एनी डिफरन्स बिटवीन अवर पीपल अँड अदर पीपल म्हणजे अदर स्टेट्स टू बी मोर स्पेसिफीक? म्हणजे इंडिये भितर बाकीची राज्यान काय इंडिया भितर बाकीच्या राज्यान आय डोंट थिंक तशें व्हडलो तसो फरक ना म्हाका दिसता. एट द सेम टायम तितले म्हाका बाकीच्या राज्यांचे स्टॅटिस्टिक्सूय खबर ना, तितले पब्लिशूय जाल्ले नासता. म्हणटकूच टू बी फेर म्हाका दिसता सांगपाक कठीण की बाकीच्या राज्यांचे आनी आमचे कशें कंपेर जाता तें. पूण प्रमाण खूब आसा गोंयांत हार्टाचे दुयेंस. हाचें कारण कितें आसतलें? गोंया भितर जर इफ यू कंपेर एक जर 20-30 वर्सां फाटीं आनी आतां जाल्यार प्रमाण बरेंच वाडलां. बरोबर. आनी ताचो कारण म्हणल्यार एक बेजिकली लायफस्टायल म्हणटा ताका. लायफस्टायल म्हणजे जर खाणें जेवण कशें आसता तें परतें लोकांची रेग्युलर एक्सरसायज करप नाल्यार एक्टीव रावप. लोक तितले म्हाका दिसता तातल्या हातून कमी एक्टीव आसा. भुरगीं स्पेशली तितली खेळना आनी हें करनात. एंड आय थिंक ऑल दॅट इज ताचो परिणाम म्हणून म्हाका दिसता चड दिसता आमकां हें प्रमाण. अच्छा. म्हणजे तुमचें मत की जे लोक पयलींचे आशिल्ले ते कश्ट करताले, काम करताले, शारिरीक मेहनत करताले. आतां आमी सगळे वचत ते स्कूटर गाडी कितें तरी घेवन वता आनी म्हणजे बाजारांत सुद्दां आमकां ते नुस्तेकारांच्या फुड्यान स्कूटर पावपाक जाय किंवा भाजीवाल्याच्या समोर पावपाक जाय अशें जो आमचो हें आसा. आमकां लिफ्ट जाय एवरीवेर. इवन आमकां म्हणजे रिमोट अशें उठून तो टीव्हीचो चॅनल चेंज करपाक नाका. हे सगळे जे आमच्यो लायफस्टायल आसा त्याचो एक परिणाम म्हणून अशें दिसून येता. पण तुमकां आनीक प्रश्न विचारता. यू बींग अ गोवन म्हाका डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला तो पयलीं घेवया. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. हां हां हॅलो दोतोर, हांव म्हापशेच्यान उलयतां, सुशांत गांव. सुशांत बाब प्रश्न विचारात. हय विचारात. दोतोर, म्हाका 8 म्हयने जाले म्हाका जीएमसीत म्हाजी एंजिओप्लास्टी जाल्या. हय. आनी त्या बद्दल दोतोराक थँक्यू, कारण म्हाजें आरोग्य आतां बरें आसा सामकें. दोतोरान केल्या व्हेरी गुड. सामकें बरें आसा, ठणठणीत. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बरं प्रश्न कितें आशिल्लो तो विचारा. दोतोर, म्हाजो प्रश्न कितें आशिल्लो की म्हाका कार्डेक्स 5 मिलीग्राम आनी सॅरिवीन 75 दिल्या पळय, ती दिसाक म्हाका 2 दिल्या. ती प्रमाण आतां कमी करूं येता काय तशीच दवरपाची 2 सकाळ सांज? कार्डेस हें वखद मेनली ब्लड प्रेशरा खातीर. सो रॅमिप्रिल म्हणून वखद तें. सो तें चड करून कमी करूंक मेळचें ना. जे सेरोवीन आसा ते जनरली 1 वर्स एंजिओप्लास्टी जावन बंद करतात. दॅट इज मेडिसीन कॉल्ड क्लॉपिडोग्रल. तरी सुद्दां आमी अशें म्हणटात की दोतोराक मेळ्ळ्या शिवाय बंद करूं नाका. सो 1 वर्स सुमार एंजिओप्लास्टी जाता तेन्ना येवन मेळात. सगळें बरें आसा जाल्यार वखदां बदलतलीं मातशीं. खंयचीं वखदां लाँग टर्म घेवपाचीं तेन्ना सांगपाक शकता. आनी चड करून सेरोवीन सारकें वखद त्या टायमार बंद जातलें. अच्छा. म्हाका दिसता एक आनीक म्हत्वाची सुचोवणी. तुमी प्रश्न विचारतना तुमी खंयच्या दोतोराक पयलीं मेळ्ळा तें आमकां सांगपाची गरज ना. आतां सोडा म्हणजे कर्मधर्म सगळें हांगाच मेळिल्लें. दुसरी गजाल म्हणजे तुमच्या घरा कडेन टीव्हीचो आवाज कमी करात. आवाज कमी करूनच प्रश्न विचारात. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. प्रश्न विचारात. विचारू न्ही? हय. म्हगेलें कितें जालां, ट्रायग्लिसरिड्स वाडटा. हय. कितले वाडटा? आनी न्ही 335 पसून जाता मॅक्झिमम. हां. 335. हय. आनी म्हाका दुसरो प्रश्न म्हणजे हेमोग्लोबीन आमी कितें करपाक चडोवपाक कितें करपाचें न्ही? न्ही आतां म्हाका सांगा तुमकां कसली ट्रिटमेंट चालू आसा? तुमची एज कितें? 60 क्रॉस जाली. 60 क्रॉस जाली. आनी तुमकां ऑलरेडी कसली ट्रिटमेंट चालू आसा? प्रेशराची, डायबिटीज? प्रेशराचे. हां. प्रेशर चालू आसा? हय. कितलो आसा तुमचो प्रेशर? आनी गुळी खंयची? प्रेशर 120/80 मेळटा. हां. आनी गुळी कसली चालू आसा? आनी कांय चालू ना. नाही प्रेशरा खातीर खंयचे टॅबलेट घेता? प्रेशरा खातीर
एक मिनिट समजा सांगात 2 तरेच्यो गोळयो सांगात नाव सांगात नाव सांगात हय नाव लक्ष ना बरें तूं थोड्या वेळान परत फोन करतात एनिवे बरें. एक्झॅक्टली अशें ऑफ हँड सांगपाक कळचें ना म्हणजे वील हॅव टू जज अकॉर्डिंगली सी हेमोग्लोबीन जे कमी आसा ताजो संबंध ब्लड प्रेशरा कडेन वा हार्टाच्या दुयेंसा कडेन अजिबात ना. ताजी वेगवेगळी कारणां आसपाक शकता. बेजिकली हेमोग्लोबीन जर कमी आसा जाल्यार दोतोराक मेळून पळोवचें पडटलें ते कित्या खातीर तें. बरोबर. ट्रायग्लिसरायड्स फक्त ट्रायग्लिसरायड्स पळोवनूय बाकीचो कोलेस्ट्रॉलाचो ट्रिटमेंट सांगपाक शकना. बाकीचें पळोवपाक जाय टोटल कोलेस्ट्रॉल कितें आसा, बाकीचें वायट कोलेस्ट्रॉल म्हण आसता एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तें कितें आसा, हे बाकीचे नंबर्स पळोवन मागीर ठरोवपाक शकता की ताका वखदान ट्रिटमेंट करपा जाय काय ना. बट बेजीक ट्रिटमेंट पयलीं तरी एटलिस्ट डायट एक्सरसायज ह्यो गोश्टी करपाक जाय. माझा डॉक्टर हे डायट एक्सरसायज म्हणटा न्ही तुमी डायटांतलो वॉट शूड बी पॅटर्न. आतां तुमी एक काम करात म्हणजे हांव अशें कितें म्हणटा की तुमी गोंयचो मनीस कितें खाता तुमकां खबर आसा. तो शीतकडी जेवता ताका केन्ना केन्ना तळिल्लें आवडटा, तो केन्ना केन्ना बांगडे खाता. चला आमी अशेंच गृहीत धरया की तो भायलें खायना म्हणजे तो बर्गर खायना, पिझ्झा खायना अशें समजुया आमी एक गांवांतलो. तरी ह्या लोकांक तुमी वॉट वील युअर एडवायस. आय थिंक एडवायस म्हणजे कितें की वॉट एवर यू डू इन मॉडरेशन. सो खंयची गोश्ट चड हें केली जाल्यार ती माल पडटा. एक गोश्ट सामकी 100% अवॉयड करपाक जाय अशें नासता. तातल्या हातून तूं वॉट एवर सो तेलकट गोश्टी तूं हें तळिल्ल्यो गोश्टी ह्यो गोश्टी कमी हें अशें म्हणटात. बट बियॉन्ड दॅट की सामकी शुन्य करपाक जाय अशें नासता. अशें नासता. बरें डॉक्टर आनी एक तुमकां प्रश्न विचारता म्हणजे एक्चुअली हो प्रश्न कोण तरी विचारतले म्हणजे अशें एक म्हणटात केन्ना केन्ना की कसलें तरी वायन किंवा हें घेतल्यार मातशें तें बीपी म्हणजे हार्ट प्रोटेक्ट जाता अशें केन्ना केन्ना थोडे आर्टिकल आसता लोकांचो समज आसता गैरसमज आसता हाचेर तुमचो थोडोसो अभिप्राय दियात. वॉट एवर कितें स्टडीज ऑर कितें रिसर्च आसता तातूंत अशें दिसता की स्मॉल एक ग्लास ऑफ स्मॉल ग्लास ऑफ वायन म्हणटात. सो एक धाकटो वायनचो कप इज बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ताजो फायदो आसा की कोलेस्ट्रॉल एक गूड कोलेस्ट्रॉल म्हणटा वाडटा आनी इट इज सपोज टू ऑफर सम प्रोटेक्शन हार्ट काळजाच्या दुयेंसाच्या दृश्टीन. एट द सेम टायम आमी जनरली हें रेकमेंड करनात बिकॉज थोडे लोक कितें करता गोंयांत आमच्या वायन बी तो घेवपाचो प्रकार मागीर ते कितले घेता आनी कितें करता हाजे हें दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो वी डोंट रेकमेंड. कोणें जर विचारलें आपूण एक ग्लास वायन घेता ते चालू दवरूं शकता जाल्यार येस चालू दवरूं शकता. पण युजली एक म्हणजे प्रॉब्लेम कितें आसा तुमी म्हटला की ते वायनाकूच रिस्ट्रिक्टेड रावना तो मागीर बाकीच्या हायर लेवल्स ऑफ अल्कोहोल वता ताका ते किक येना मागीर तो फक्त निमित करतना दोतोरान सांगला अशें म्हणून तें बी आसपाक जायना. सो वन इट इज आमी एडवायस करनात बट समबडी इज ड्रिंकींग जाल्यार येस. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो विचारात. आनंद जोग म्हणून उलयता फोन. आनंद बाब प्रश्न विचारात. कितें जाला जे म्हाका डायबिटीज आसा आनी डायबिटीज आनी हार्ट हेचो म्हणजे कसो कितें म्हणजे डायबिटीज आसा तेका हार्ट अटॅक किंवा कोलेस्ट्रॉल हें वाडटा तशें आसा की हार्ट अटॅक येवच शकता अशें कितें आसता. बरें ताचे पयलीं तुमकां एक सांगता एक विचारता तुमकां हार्टाचो कितें प्रॉब्लेम आसा प्रेशराचो बी. कांयच ना प्रेशराचो कांयच ना डायबिटीस आसा कांय ना कसलोच ना म्हाका फक्त शुगर आसा. इज इट अंडर कंट्रोल. या कंट्रोल म्हणजे हांव सद्या थोडे इन्सुलीन घेता पण इन कंट्रोल आसा. बरें गुड व्हेरी गुड. चल डॉक्टर. सी डायबिटीज हो एक आमी काळजाच्या दुयेंसाक रिस्क फॅक्टर्स म्हण आसतात आनी तातूंत 5 मेजर रिस्क फॅक्टर्स ताचे पैकी एक म्हणजे डायबिटीज आनी डायबिटीज आनी स्मोकींग हे सगळ्यान व्हडले रिस्क फॅक्टर्स म्हणल्यार जाता. सो एट द सेम टायम प्रत्येक डायबिटीक मनशाक हार्टाचें जातलें अशें ना. सो यू नो सगळ्या डायबिटीजांक हार्टाच जातलें अशें ना पूण डायबिटीक लोकां भितर हार्टाचें दुयेंस मातशें चड प्रमाणान आसता. मोर प्रोन फॉर. सो ताका उपाय म्हणल्यार एक म्हणल्यार डायबिटीजची बरी काळजी घेवपाक जाय. 2 म्हणल्यार डायबिटीजच्या लोकांक कोलेस्ट्रॉल सपोज चड वाडिल्लें नासल्यार सुद्दां कोलेस्ट्रॉलाची वखदां घेवप फायद्याचें आसता कोलेस्ट्रॉल कमी करपाची. तातून हार्टाचें दुयेंस जावपाची संभावना मागीर कमी जाता. सो आय थिंक तें परतें तपासून पळोवपाक जाय तुमच्या दोतोरा कडेन उलोवन पळोवपाक जाय. पूण डायबिटीज एक म्हणल्यार बरी कंट्रोल करपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार जरी सुद्दां कोलेस्ट्रॉल तातल्या हातून नॉर्मल असलें तरी सुद्दां कोलेस्ट्रॉलचें आनीक कमी करपाचें वखद घेवपाचें कन्सिडर करपाक जाय. म्हणजे एक तुमी लक्ष दवरून रावपाक जाय थोडक्यान एक म्हळ्यार. डॉक्टर म्हाका सांगा तुमी 5 रिस्क फॅक्टर म्हटले तुमी 2 सांगले रिमेनिंग 3 खंयचे आशिल्ले. बाकीचे म्हणल्यार एक म्हणल्यार हायपरटेन्शन इज अ बिग रिस्क फॅक्टर. टोबॅको तंबाखू सॉरी तें आमी उलयलें ऑलरेडी. आनी कोलेस्ट्रॉल
हो एक रिस्क फॅक्टर. आणि लास्ट म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री, हो एक व्हडलो रिस्क फॅक्टर. फॅमिली हिस्ट्री म्हणजे तुमच्या फॅमिलीन कोणाक हार्टाचें दुयेंस स्पेशली एट अ यंग एज, एक जाणटेपणान हार्ट दुयेंस जावप वेगळी गोश्ट, आणि भुरगेपणान म्हणजे एक 50-60 ह्या वर्सांचेर काळजाचें दुयेंस जावप ही वेगळी गोश्ट. सो जर तशें फॅमिलीन कोणाक आवय बापायक भावा भयणांक जर तशें आसा जाल्यार ताका आमी रिस्क फॅक्टर म्हणटात तुजे खातीर. तशेंच वी टॉक्ड अबावट हाय ब्लड प्रेशर आसप हो एक रिस्क फॅक्टर, आणि हाय कोलेस्ट्रॉल चड आसप हो एक रिस्क फॅक्टर. मागीर तुमी कट ऑफ पॉयंट कोलेस्ट्रॉल कितें धरतात? कारण डे बाय डे इट इज कमिंग लोवर अँड लोवर. म्हणजे कितें आसा, ज्या लोकांनी 10 जावपाक जाय ते सुशागत आसात आणि जांच्यांनी काळजी घेवपाचें काय घेनात अशें म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. कितें आसा, पयलीं वी टॉक्ड अबावट एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ताजे वयर ट्रिटमेंट करचो, ताजे सकयल ट्रिटमेंट न करचो, म्हणजे वखदांनी. पूण आतां अशें आसा की यू डोंट लूक एट कोलेस्ट्रॉल जस्ट इन आयसोलेशन, फक्त कोलेस्ट्रॉल पळयनात. बरोबर. यू हॅव टू लूक एट बाकीचे सगळे रिस्क फॅक्टर्स. तुका डायबिटीज आसा जाल्यार यू हॅव अ लोवर थ्रेशोल्ड की टू पुट ऑन कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन्स. इफ यू हॅव फॅमिली हिस्ट्री, इफ यू स्मोक अगेन, सो अशे खूब रिस्क फॅक्टर आसा जाल्यार इवन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वी से ट्रीट. On the other hand, you have zero risk factors जाल्यार just isolated cholesterol higher need not be that aggressive. So the cutoff जो आसा तो varies depending on each patient, आणि ते सगळें पळोवन ठरोवपाचें आसता. डॉक्टर, म्हाका सांगू एक प्रश्न आसा. हॅलो, हां विचारात. म्हाका ते हांवें उदक हाजे सांगिल्लें न्ही बीपी खातीर हांव ते 25 आनी एबीसी 5 घेता. हय, पण तुमचो प्रश्न आसलो हिमोग्लोबिना विशीं. त्या डॉक्टरान सांगिल्लें की हिमोग्लोबिनाचो हाचो डायरेक्ट संबंध ना. तुमचो हिमोग्लोबिन कित्या खातीर कोलेस्ट्रॉल नाही ते म्हणजे हे ट्रायग्लिसरिड्स कशे वाडूंक म्हणजे वाडला ते कमी कशी करपाक जाता म्हाज्यान. अच्छा, ओके, म्हणजे कळ्ळें प्रश्न कळ्ळो. बाकी तुमी सांगलें तुमकां डायबिटीज बी तशें कांय ना. ती आतां लायन कट जाली. ओके, यू कॅरी ऑन. Assuming that he doesn't have diabetes. ओके, डायबिटीज ना जाल्यार आनी बाकीचे कोलेस्ट्रॉल पळोवचे पडटले. तुजें टोटल कोलेस्ट्रॉल कितलें आसा, LDL कोलेस्ट्रॉल कितलें आसा. जर टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल म्हणजे बॅड कोलेस्ट्रॉल और वायट कोलेस्ट्रॉल हें जर चड आसा जाल्यार वखदां जनरली वी वील प्रिस्क्रायब. द मोस्ट प्रिफर्ड मेडिसिन्स सगळ्यान आमी वापरतात चड, which has the most evidence असो की फायदो आसा, दॅट इज स्टॅटिन्स म्हणून. सो वेगवेगळे स्टॅटिन्स आसा, पूण अगेन प्रत्येकाचो डॉक्टर बट दॅट इज वन. बट सपोज फक्त ट्रायग्लिसरायड्स एलिवेटेड आसा, बाकीची कोलेस्ट्रॉल सामकी नॉर्मल आसा, बाकीचे कांय रिस्क फॅक्टर्स ना जाल्यार आय थिंक मोस्ट ऑफन डायट, एक्सरसायज ह्या दृश्टीन येतलें. एक्सरसायज आमी म्हणटात जनरली एक अर्दवर पावणवर रोज अशें कितें तरी एक्सरसायज, जातून मातसो घाम सुट्टा तशी एक्सरसायज. आनी दुसरें म्हणल्यार डायट, फॅटी, ऑयली, डेरी प्रोडक्ट्स हे कमी करप, हातूंय ट्रायग्लिसरायड्स कमी जाता. अच्छा, म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी आतां सांगलें न्ही की आमकां आनीक तुमकां प्रश्न म्हणजे मार्मीक प्रश्न, हो मातसो ट्रिकी क्वेश्चन म्हणून येता की ते टेन्शन कितें आशिल्लें की खुबशे वाटेन वेगळ्या डॉक्टरांचे वेगळे ऑयल ऑफ प्रेफरन्स आसता. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता की गोंयचो मनीस जो सोय खाता ती सोय ताका केन्ना केन्ना गैरसोय करता अशें म्हणटात. तुमचें मत कितें हाचेर? वॉट यू लायक टू से ऑन दिस? पयलीं सांगिल्लें तशें कितें चड करप नाही, पण चड अशें काय ना. ताका हुमण करता तो, म्हणजे हुमणा पुरतेच खाता तो. त्या वेळान कितें सोय कशें तोंडान बेश्टे खावचोच ना जनरली. पण केन्नाय तो चवथीक फुतो नेवऱ्यो खाता, तातूंत इल्ली सोय आसता, बाकीचे हितून चड आसना. पण पीपल कीप ऑन पॉयंटींग. माय पॉयंट इज दॅट म्हणजे लॉट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट दे कीप ऑन सेईंग ना तुमी ते सोय खाता, हें करता म्हणून ते अशें जाता. सो वॉट यू फील अबाउट इट? हें बदलत आसता. पयलीं म्हणटाले की तुका कोकोनट ऑयल वायट, म्हणजे खोबरेल तेल वायट म्हणटाले. पूण आतां रिसर्च आसा ती म्हणटा खोबरेल तेल बरें म्हणटात.